वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? अरे हाय तरी म्हण. बिझी हाय. ओके तो टाइम झालो एक झाली. आई काय व्लॉग ना आई एक तुमका एक रेसिपी शेअर करता. काल म्हापसातल्या बांगडे हाडलेली तो म्हटलं आई एक डिफरंट टाइप तुमका किती आवाज करता. आई ती तुमका एक डिफरंट टाइप एक फ्राय करून दाखया म्हटले. सदांच आम्ही ते रेड मसाला लावून फ्राय करतानी आयदा मातशे डिफरंट टाइप फ्राय करतले. ओके सो हे जे मसाला हांव करते पळय ग्रीन मसाला तुम्ही नुस्तेच फ्राय खंयचे नुस्तें तुम्ही फ्राय करू शकता. आणि चिकन फ्राय आणि कोण नॉनव्हेज खायना पळय ते मशरूम फ्राय पनीर फ्राय मागीर बटाट बी फ्राय करू शकता. बरें जाता बटाट मागीर वांगी बी फ्राय करू शकता. आणि तुम्ही मसाला करून न्ही तुम्ही एक 3-4 दीस फ्रिजीन असे एअर टाईट कंटेनर घालून दवरू शकता. आणि मसाला एकदम बरो लागता फिश फ्राय. ओके तो चला असं यो आयज कॅमेरा धर मातशे स्टँड हा पळय शिवाता मेला गाडी ना खंय. हांवें म्हटलें आयज तूं आसा न्ही मातशे धर म्हटलें यो तर शिवता म्हटलें मातशें यो म्हटलें कॅमेरा धर म्हटलें. कितें आवाज दोगांचे फाल्यां EVS पेपर आयज हॉलिडे आनी हांगा पळय गोला गोला खंय. चल ओके स्टार्ट करया. आयज एक बांगडा फ्राय दाखयतलो तुमकां हांव ग्रीन पेस्ट करून. ओके सो हांवें कट करून दवरला बांगडे आनी बांगड्याक हांवें मीठ लावन दवरला. मम्मी हांगा आसा. आई मम्मी जस्ट न्हांवन येयला. हाय म्हळ्या हाय मम्मी फुलां काडटा पुजा करता न्ही आतां ताका लागून जस्ट आतां न्हांवन येयली ती. ओके चला आणि व्हिडिओ एंड पर्यंत पळयात. आयज म्हाजो बर्थडे आहा ताका विश करया मागीर. ओके चला तो हांगासर न्ही हांवें 5 बांगडे घेतला. मिडियम सायज बांगडे आसा हे कट ताका न्ही अशें क्लीन करून घेतला आनी सायडीन अशें कट केला हांवें. ओके जेणे करून न्ही जे मसाला आहा पळय फिशा भितर वयतले ताका लागून अशें कट करात. तुमकां जाय जाल्यार तुमी अशें स्प्रेड करून भाजूं शकता. अशें मदीं ताका न्ही अशें कट करून स्प्रेड करून तुमी तशें तुमी ताका फ्राय करूं शकता. पण आमचो बॉस आहा न्ही ताका तशें आवडना न्ही. हय म्हण हय खंय पळय म्हणून म्हटलें हितून बरें येतलें कित्याक हांवें कट केला न्ही मसाले भितर पर्यंत वयतले. हेका न्ही हांवें मीठ लावन दवरला नुस्त्याक हांवें मीठ लावन दवरला. ओके बांगडे दवरया सायडीन. आतां आमी करया मसाला पेस्ट. सो म्हाजे हांगा बांगडे आसा 5 बांगडे आसा. एज पर दॅट हांवें मसाला हांव करतले. ओके सो पयलीं घालया 1 कप नाल्यार अर्दो बंडल तुमी म्हणू शकता. अर्दो बंडल हांवें कोथमीर घेतला. ओके सो अर्दो बंडल हांवें कोथमीर घेतला. 2 ग्रीन चिली घेतला कित्याक हांवें 2च घेतला. इफ तुमकां चड स्पायसी जाय जाल्यार तुमी चिलीची क्वॉन्टिटी वाडूं शकता. मागीर हांव हितून न्ही ब्लॅक पेपर घालतले ताका लागून सो चड तीख करचें ना. हांगासर घालता लसूण. सो हांगासर आसा 5-6 लसूण. आले 1 इंच आले घालता. अर्दो कांदो घालता. थोडेशे पुदिना घालता. एक 1/4 कप एक पुदिना घालता थोडेशे. सो आतां घालता हांव कढीपत्ता. हांगासर 2 घेतला हांवें कढीपत्ता. कढीपत्ता स्कीप करनाका आतां टेस्ट बरो येता आनी कढीपत्ता हेल्थाकूय बरें. ओके कढीपत्ता घालता. सो आतां घालता एक 5-6 ब्लॅक पेपर. 1/2 टीस्पून जिरा. आणि आता एक्चुअली हांवें रस काढला तो एक फुल लिंबूचो हांवें रस काढला. पण फुल लिंबू रस घालचें ना. एक जस्ट हाफ एक कितले 1 टेबलस्पून इतले मातशें आमटान येवंक जाय ताका पुरो चड नाका चड आंबट जातलें न्ही ताका लागून. ओके सो आतां न्ही आमकां हें बरें फायन वांटून घेवंक जाय. सो हांगा पळयात हांवें वांटून घेतला फायन पेस्ट. आणि मिक्सरान न्ही थोडेशें उदीक घालून न्ही हांवें घातला कित्याक खबर मसालो वेस्ट जाता न्ही ताका लागून बस थोडेशें उदीक घालपाचें. सो हेतून न्ही हांव उदोळ मीठ घालपाक विसरलेलें. ओके त्या टायमार तुमी मीठ घालूं शकता नाल्यार आतां बी घातल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. आतां हितून घालता हांव मीठ चवीनुसार मीठ घालता. आनी नुस्त्याकूय मीठ लावन दवरला हांवें ना पुरो टेस्ट करून पळया मागीर. ओके आतां पळया मसालो वांटून जाले की न्ही मातशी टेस्ट करून पळयात. इफ तुमकां आंबट बिंबट कमी लागता जाल्यार लिंबूचो रोस ऍड करूं शकता. ओके आतां घालता हितून 1/2 टीस्पून हल्दी पावडर आणि 1/2 टीस्पून धनिया पावडर कोरिएंडर पावडर. सो आतां घालता एक 2 व्हडलो चमचो कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावरच्या जाग्यार न्ही तुमी तांदळाचें पीठ बीन घालूं शकता. सो आतां हें न्ही बरें मिक्स करून घेयात.
हे पळय बरें मिक्स करून जाल्लें आसा आनी उदक बी काय ऍड करूं ना कित्याक खबर आहा मसाला आमी फिशार लायतले न्ही मातशें थीक आसूंक जाय इफ पातळ जालें न्ही मागीर ते नुस्त्याचे वयर न्ही ते जावचें ना लावपाक ओके आतां हांव टेस्ट करून पळयता कितें कमी बी आसल्यार आमचो बॉस आहा घे शुनात मातसो टेस्ट करून सांग रा रे हो आयलो टेस्ट करपाक घे सारक्या मीठ परफेक्ट हा म्हाका मातशें मीठ कमी दिसता हांव इतलेशें मीठ घालता पुरो मीठ कितें घालता पुरो तेका लायला ऑलरेडी न्ही लायला पण मसाले मातशे चेपे लागतले ओके इल्लेशें लिंबूचो रोस घालता हांव इल्लेशें आं की म्हाका मातशें नुस्तें न्ही मातशें आंबट तीख आसलें न्ही नुस्तें खावंक बरें लागता ओके पळय आमचो मसालो रेडी आसा हो मसालो न्ही फक्त नुस्त्याकूच न्ही वेज कोण नॉन वेज बीन खायना पळय भाजीक बीन लावून फ्राय करूं शकता मशरूम पनीर बीन फ्राय करूं शकता एकदम बरें लागता ओके सो हांगासर मसालो रेडी आसा आता एक ओके तो आता आमी न्ही मसालो लावून घेवया नुस्त्याक आनी जेन्ना तुम्ही मसालो लायतले पळय मातशें न्ही थीक लायात आं दाट लायात आनी अशी भितर बी लावून घेयात तुमकां जाय जाल्यार तुमी अशें स्प्रेड करून भाजूं शकता अशें स्प्रेड करून पण हांव स्प्रेड करचें ना जस्ट अशेंच ताका लायतले मसालो खंय खंय अशें कट्स केला पळय थंय अशें मसालो भरात आं तो हांगासर पळयात हांवें बांगडेक न्ही मसालो लायल्ले आसा आनी हांगा 2 बांगडे न्ही अशें हांवें स्प्रेड करून भाजला की मम्मी पप्पान आपल्याक तशें जाय एक्चुअली तो मसालो न्ही भितर पर्यंत वयता न्ही तशें हांवें थोडे 2-3 बांगडे न्ही अशें स्प्रेड करून भाजला आनी 1-2 शिवाक न्ही अशेंच ताका स्ट्रेट ताका तो स्प्रेड आवडना ओके आतां हेका मसालो लायल्ले आसा एक जस्ट ताका आमी हाफ एरान दवरया इफ तुमचे टायम आसा जाल्यार तुमी चड वेळ दवरूं शकता जितले बरें ताका दवरले चड वेळ न्ही तितले बरें ताका मॅरिनेट जातले ओके सो हांव एक हाफ एन आवर दवरतले आनी मागीर हांव फ्राय करतले सो हाफ एन आवर जाल्ले आसा आतां हांव फ्राय करता इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी रवो लावून ताका फ्राय करूं शकता पूण हांव रवो लावचे ना विदाउट रवा लावून फ्राय केलें न्ही बरें जाता ओके सो कंपल्सरी ना रवा लावकूच जाय अशें ना विदाउट रवा ऑल्सो खावंक बरें लागता ओके कायल तापलेले आसा ताका आतां फ्राय करया तेल घालता ताका न्ही बरें दोनी सायड न्ही बरें गोल्डन कलर येसर न्ही आमकां फ्राय करून घेवंक जाय आं अशें ताका न्ही ब्रावन जायसर न्ही एका फ्राय करून घेवंक जाय हे पळयात एका बरें हांवें फ्राय करून घेतला ओके काढून घेता आनी बाकीचे नुस्तें आहा पळय ते फ्राय करून घेता सो हांगा पळयात ग्रीन मसाला फिश फ्राय हांगा रेडी आसा हे पळयात मुद्दाम न्ही तुमी एकदां अशें ट्राय करून पळयात आं इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी रवो लायात कंपल्सरी ना पण जेन्ना तुमी भाजतले पळय बरें ताका अशें ब्रावन पळय अशें ब्रावन कलर येसर न्ही ताका फ्राय करता हेंच खावपाक न्ही बरें लागता ओके किंगफीश आसूं प्रॉन्स तुमी अशें फ्राय करूं शकता ओके बरें लागता सो बरें आहा तळा उदी गेले खंय शुनार उदी गेले खंय ओके सो जेयता आमी आतां ओके भूक लागला आनी आयज मम्मीन हें केला कुल्ले सुके दाखयता तुमकां राव काल थोडे कुल्ले हांवें फ्राय केल्लेले आनी 1-2-3 कुल्ले दवरलेले हांवें ते मम्मीन न्ही आज बेश्टे अशें सुका केला आयज न्ही मम्मीन कांदो आनी टोमॅटो न्ही पेस्ट करून घातला आनी सेम मालवणी मसाला तो घातला आमी काल न्ही वाल आनी तिसऱ्यो घालून करी केल्ले ते आसा रातचे पळय हांव पाली सोलकडी करया आनी आयज सकाळी पेज आनी वाल ते भाजी केल्ले पळय तिसऱ्यो सांगू तुमकां चाट चाटून खाले आमी कितले वर्सांनी इतले बरें जाल्ले हे हांवें मम्मीन खाल्ले ती म्हाका खावपालो हेंग कितें कळटा भुरग्यांक ते मजा पयलींचे हां शिव बसलो जेवपाक केन्ना बांगडे वाडटा जाय हेका बसलो जेवपाक जाले 2 जाले आतां आमी जेवन घेता मागीर आयज म्हाजो बर्थडे आहा ताका विश करया ओके आनी आयज थोडे कमेंट रीड करतले हांव आं आयज थोड्यांचे कमेंट रीड करतले ओके चला जेवन घेता मम्मी हाडले थोडे पळय ओके चला ओके तर चला आतां आयज बर्थडे आसा कोणाचो बर्थडे घाला विश करया टायम जालो रातचे 9
हेजे स्टडीज एग्जाम आसा न्ही ताका लागून न्ही मातशें लेट जाता म्हणजे समजून घेयात. शिवनाथ बसला टीव्हीर लायला आईचे सिरियल मराठी आणि हो मोबायलार बसून पळयता IPL. अशें चल्लां आमच्या घरान. IPL म्हटलें की हा ना हू ना शिवाचे तो पळय. मम्मी मराठी सिरियल पळोवंक जाय ताका IPL पळोवंक जाय करतले कितें मोबायलार पळयता. ओके आनी आयज एक बर्थडे आसा हांगा यो. तें नांव आसा लॉर्डेस फर्नांडीस. लॉर्डेस LOARDES लॉर्डेस फर्नांडीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू डियर विथ गुड हेल्थ अँड हॅपीनेस. ओके देवान तुझे सगळे विश पुराय करचे आनी तुझे हेल्थ आप ते बरें दवरचे हांव हेच देवा कडेन मागता. ओके सो रिती तुका विश करता काय. Happy birthday, wish you many returns of your day and many blessings to you. May God make all your wishes come true. ओके सो येता आमी हा लॉर्डेस बर्थडे केक दवर येता आमी या मरे. हय येता आमी. ओके वन्स अगेन हॅपी बर्थडे डियर. ओके सो चला थोडीशी कमेंट वाचया. ओके तो फर्स्ट आसा मिलेना रॉड्रिगीज. ताणें बरें बरयलां तृप्ती आय हॅव नो वर्ड्स फॉर दीस इस्टर सेलिब्रेशन. You and your family really blessed. Really no words. You are my favorite YouTuber as always. I said lots of love. Thank you Milena. Okay बरी दिसले तुझी कमेंट वाचून. ओके थँक्यू वन्स अगेन. नेक्स्ट आसा Matildas Fernandez. Don't mention how much you earn and nobody should ask you. You work hard for it. People enjoy and that's the spirit. Keep it up baby. It's a lovely gesture to think about the downtrodden. God bless you and your family abundantly. हांवें पेमेंट अशें मेन्शन करूं ना तुमकां सांगून हांवें कितलें मेळटा म्हूण तुमकां इतलेंच सांगलां हांवें. ओके सो थँक्यू माल्टिदास बरें बरयलें तुवें वाचून बरें दिसलें. अलिफा परेरा इट्स नायस टू सी दॅट यू कन्सिडर ऑल द रिलिजन टू बी वन. हय हांव सगळे देव म्हाका एकूच. ओके तुका ऑलरेडी पयलीं सांगलां हांवें हांव सगळे देवाक मानता आनी सगळे फेस्टिवल हांव सेलिब्रेट करता म्हाका खूब आवडटा. Okay people like you always bring positive aura. Thank you Alifa. Gresmila Gunja. Trupti you and your husband Shiv are truly the ambassador of secular India. बरे बोललाय. I pray many people follow you. My best wishes always. Thank you कोण फॉलो करता ना हे सगळे तुमच्या हातीर आसा. तुमकां आमचे व्हिडिओ आवडटा जाल्यार प्लीज तुमी आमकां फॉलो करा आमकां सबस्क्राईब करा. हांव तुमकां कोणाक फोर्स करना की आमकां फॉलो करा आमकां सबस्क्राईब करा कोणाचें फोर्स करप ना. आमचें काम व्हिडिओ घालपाचे तुमकां पर्यंत पावोवपाचे. तुमच्या मनान आसा आमकां फॉलो करपाक आमकां सबस्क्राईब करपाक तुमी करूं शकता. ओके सो नेक्स्ट आसा ब्रावलियो सिल्वेरा. तृप्ती अँड शिव आय लव यू पीपल सिम्प्लिसिटी अँड डाऊन टू अर्थ नेचर. It's very thoughtful of you all donating something to the orphanage. Very few people of you are so thoughtful. God bless you and all that you do. Thank you आता आम्ही असे डोनेट बीन करता न्ही. हे आम्ही आता यूट्यूब स्टार्ट केला म्हणून आम्ही डोनेट करता अशें ना. आम्ही धाकटे आसतना तशेंच मम्मी डॅडी आमकां शिकयला. आमी धाकटे आसतना कितें करतालीं की आमचे कपडे जे आसताले पळय जे कपडे आमकां जायना टायट जाता सो मम्मी कितें करताली कोणाक दिताले. कोण लेबर बी काम बी करता भुरगे बी आसताले पळय तांकां आमी दिताले. सो आमी धाकटे आसतना आमकां पेरंट्सान शिकयला. आतां हांव तेच करता आतां. सो जे कितें आमच्या घरान कितें वस्तू आसता पळय तुमकांय म्हणटा हांव तुमच्या घरान कितें आसता पळय थिंग्स ते तुमी यूज करना. कपडे आसूं कितें आसूं इफ टॉयज सुद्दां भुरग्याचे टॉयज जे भुरगे खेळना तर तुमी न्ही प्लीज डोनेट करा कोणाक दियात. एटलिस्ट तेंच्या तोंडार जे हॅपीनेस मेळटलें पळय तें तुमकां खूब आवडटलें खरेंच. ओके सो आमी पयलीं पासूनूच जे आमकां न्ही म्हाजे पेरंट्सान आमकां शिकयला गरीब लोकांक दान करपाचें दिवपाचें. ओके सो आतां हांव तेंच करता. तो शिव न्ही अशें लोकांक हेल्प बी करपाक न्ही तोय तसोच. ओके फाटीं फुडें पयला तो. सो नेक्स्ट आसा मॅगी फर्नांडीस. थँक्स हॅपी इस्टर टू यू टू एंड ऑल एट होम. थँक्यू मागीर आसा नेल्सी रॉड्रिगीज. तूं असो यो रे तुजे तकली अर्द तकली दिसता. नेक्स्ट आसा नेल्सी रॉड्रिगीज. गॉड ब्लेस द वर्क्स ऑफ युअर हँड्स अँड कीप अप द गुड वर्क. थँक्यू नेल्सी. मागीर जॉयलिन स्क्वेरा. हाय डियर आय लायक युअर ऑल व्हिडिओज. गॉड ब्लेस यू अँड युअर स्वीट स्मॉल फॅमिली. थँक्यू. नेक्स्ट आसा आयरियन मॅरी लोबो. हॅपी इस्टर टू यू अँड युअर फॅमिली टू. You are working hard for the YouTube. The credit and your earning are all yours.
You are a good lady who is sharing her wealth with the poor. A very good job of sharing groceries to the orphanage. May God bless you and your family abundantly. Always remain like this. अशें पयलीं अशेंच आसा, आतां येता मागीर अशेंच उरतलें हांव. आनी म्हाका इतलें बरी दिसता की तुमी इतले बरे बरे व्हडले व्हडले कमेंट बरयता टायम काडून ते व्हडले आमकां खरेंच. ओके, थँक्यू आं. आयरियन मॅरी लोबो. नेक्स्ट आसा लीना सागर नाईक. नाईस डियर, गॉड ब्लेस यू. थँक्यू आं लीना. मागीर आसा ग्रेसी परेरा. You are a very good human being. If you help the less fortunate, God will bless you and your family. होय, माझो डॅडी म्हणटालो लोकांक दान करूंक जाय, पुण्याचें काम तेका लागून. सो आनी अशें म्हणटा न्ही गे मम्मी म्हणटाली, म्हणजे जे आतां पेरंट्स जे कितें बरें काम करता पळय ते फाल्यां भुरग्यांक मेळटा खंय, हय गे अशें म्हणटात. म्हणजे जे आवय बापूय सपोज बरें काम केलें, पुण्याचें काम केलें ते फाल्यां भुरग्यांक मेळटा खंय. सो आतां आमी सगळें करता हें रितीका लागून फाल्यां तेजें बरें जावंक जाय, हय का न्ही, अशें म्हणटात. आतां कितें बरें खरें तें खबर ना. प्रवीणा चोपडेकर. यू थिंक ऑफ अदर्स व्हेरी गुड डीड, गॉड विल ब्लेस यू. थँक्यू आं प्रवीणा. मागीर आसा रायहा फर्नांडीस. थँक्यू, गॉड ब्लेस यू फॅमिली, गुड वर्क, ऑलवेज कीप इट अप. थँक्यू आं. नेक्स्ट आसा रेमिडियाना रॉड्रिगीज. Trupti Shivnath, you both are down to earth with good heart, thinking about others who want to be served. God bless you abundantly along with you, son and I. Bye, Ritik Babu. Thank you. Next आसा अपेक्षा सावंत. अपेक्षा सावंत ना इतले व्हडले बरयला सांगू, खरें तुमकां पाशियेंस जाय बरोवपाक. वालोर तुमकां वालोर म्हणटा इतलें तुमी बरयतात. तृप्ती दी, अपेक्षा सावंत. तृप्ती दी एंड शिवनाथ, दिस मेसेज इज फॉर यू बोथ. हांव खूब हॅप्पी फील करता की तुमच्या सारकी मनशां आसा जी दुसऱ्यांची चिंतता, जेंकां सामकी गरज आसता तांकां तुमी पावता. खूब व्हडल्या मनाची. तुवें तुजें अर्निंग एक बरें कामा खातीर स्पेंड केलां. हांव मागता देवा लागीं की तुमकां लायफान भरभरून सगळ्यांचो मोग मेळचो, तसोच एवर लास्टींग हॅपिनेस, गूड हेल्थ एंड प्रॉस्परिटी सदांच आसपाची तुमचे लागीं. Your helping hands and giving nature with so much love and simplicity always win our heart. I am really proud of you both. तू एक inspiration आमच्या खातीर. We learn so much from you. God bless you and your family. पहिला न्ही इतले व्हडले बरयता आनी बरें बरयलां, वाचूंक बरें दिसता. थँक्यू आं तुमी इतले व्हडले व्हडले बरयता आमकां आनी सामकें आमकां तें लागता मनाक आनी वाचलें की न्ही खूब बरें दिसता. खरें तुमी इतले टायम काडून तें बरयता आनी आमकां तें व्हडलें. सो थँक्यू तुमकां सगळे म्हाजे व्युअर्स आहा पळय युट्यूबार, म्हणजे फॅमिली आहा पळय, तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. इतलो टायम काडून तुमी बरयता न्ही तें आमकां व्हडलें. अशेंच तुमी कमेंट करत रावा. तुमचे कमेंटांनी वाचून आमकां दीस बरें वयता. आमकां व्ह्यूज कितले मेळटा तें आमकां इम्पॉर्टंट ना, तुमचे कमेंट आमकां इम्पॉर्टंट. सो इतलो टायम काडून तुमी बरयता, हॅट्स ऑफ तुमकां सगळ्यांक. नेक्स्ट आसा रेश्मा शिरोडकर. नायस तृप्ती, गॉड ब्लेस यू. थँक्यू. मागीर आसा प्रितिका राणे. Great, really your 5K and Easter celebration. Super, very nice. God bless you. Keep it up. Thank you, Pritika. Next is Elvis D'Souza. Was very much touched by your good deeds to give the orphanage. May the Lord bless you all. Love you all. Thank you, Elvis. Next is Poonam Patil. Really nice. Very much touched to see you helping. Congrats for 5K. Thank you, Poonam. Yes, Sharmila Cardozo. It is very good things to think about others, needy people and help them. God will bless you abundantly. Next, Blance D'Souza. Thank you dear for Easter wishes. You said army on previous video also. Mistake जाता केन्ना. Nice love. होय, ते शिवाचे इव्हेंट असले पळय ते नेवीचे ते हांव आर्मी खंय. ओके, जाता मिस्टेक. ओके, मागीर नेक्स्ट आसा जोसलीन द कुना. You given to them. God always with you, sister. God bless you always. I like your family. Thank you. Next is Rock and Roll म्हणून नाव ना, Rock and Roll. Nice to see you both wearing your belt in the belt. Good afternoon. Safety first. Family too. Nice ताली. और कॅरेक्टर आमी विसरता बेल्ट रब्बा आतां विसरचे ना आमी. And thank you. ओके ना कॅरेक्टर विसरता पण
तुम्ही आमची फॅमिली आनी आमची इतले केअर घेता न्ही खरें सांग थँक्यू म्हणटा तुमकां. सो रॉक एन रोल आसा पण तुमचें नांव कितें खबर ना आमकां. प्लीज नेक्स्ट टायम तुमी नांव बरेयात. ओके. स्विरेन नानू, प्राउड ऑफ यू डियर. गॉड विल ब्लेस यू एंड युअर फॅमिली एबंडन्स विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस एंड मेनी ब्लेसिंग. थँक्यू. नेक्स्ट आसा बार्बिया टेलिस, गॉड ब्लेस यू एंड युअर फॅमिली फॉर हेल्पिंग नीडी पीपल. युअर इंटेंशन इज ग्रेट. थँक्यू आं बार्बिया. ग्रेसिया डिसोजा, congratulations to you Trupti and all at home for 5K and Easter celebration. Thank you. Yes, Lurdina Waz, happy Easter to you too. God bless you and your family. Appreciate your charity work. God will bless you always in abundance. Thank you, Lurdina Waz. Blend D'Souza, you are so kind and so hearted person. May God bless you and your family, dear. May you grow up with your hard work and keep up in good health and happiness and your family too. Thank you. सध्या इतलेच वाचता हांव की ऑलरेडी 13 मिनटाची जाला व्हिडिओ आहे आणि सकाळी हांवें बांगडे फ्राय केला ते येतले. नेक्स्ट आहा ते वाचतलें हांव. ओके नेक्स्ट व्हिडिओ. ओके तो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. आणि फिश फ्राय तुम्ही ट्राय करात हां, ग्रीन मसाला घालून ट्राय करात. ते खूप आवडटा तुमकां. चिकन सेम मसाला तुम्ही चिकनूय फ्राय करून खाऊ शकता. ते बरें लागता. मम्मी आवडलें मगे टेस्टी जाल्ले. ऋतिकान खालो न्ही ऋत्विक? ऋत्विक न्हिदलो. ऋतिका जॅम येता खंय. खूप स्टडीज केले ताणें. खूप स्टडीज केले ताणें. ओके चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. बाय बी म्हणटा. शुना सामको बिझी IPL पळोवपाक. उठत ना पळय ताका ते तोडो दिसना. हांव कॅमेरा हाले ना. तूं उठ. हांव कॅमेरा हाले ना. उठत ना. IPL IPL जेवंक आपयलें न्ही 4दा आपोवचें पडटा. शुना जेवपाक यो बॉल दिसा फुटल्या उठसना असले. म्हाजो पप्पा आनी शिव दोनी सेम. मॅच म्हटलें न्ही उठनाले. जेवपाक उठना. हेका जॅम येता खंय. खूब अभ्यास केलो ताणें चेड्या. सॉलिड अभ्यास केलो ताणें. फाल्यां EVS पेपर, प्लांट लायफ, एनिमल लायफ आनी हावजीस हा लेसन. सगळ्यांक बाय करता. ऑलरेडी 15 मिनटं व्हिडिओ जाले ते. चल सॉरी जॅम येता तेका. हांव बॉल दिता ताका. बॉल जाय का मॅच खेळ. यो Bye. I love you friends. Please you like and comment. God bless you all. आणि तुमकां सगळ्यांक हांव देवा कडेन मागता तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस यू ऑल. तुम्ही आमकां म्हणटा गॉड ब्लेस यू ऑल म्हणून. हांव तुमकां देवान सगळ्यांक बरें करून दवरूं. हेल्थ मेन म्हणजे हेल्थ सगळ्यांचें बरें दवरूं. हांव इतलेंच देवा कडेन मागता आनी कांय ना. ओके चला बाय. आई कितें बडबडटा. आई म्हणटा तुमचे सगळ्यांचे हेल्थ बरें दवर खंय. तुमकां दिसता आसतलें थंय मँगो दवरला. आतां मँगो खावपाचे. ओके मँगोची आतां रेसिपी येतले तुमकां बरें मातशें रावात. मँगो हाडूंक ना. ते आसलेले मातशे थोडे खाले आमी. आमरस केला ते तुका आनी हाडूंक जाय. चल आई सगळ्यांक बाय म्हण.